त्या वेळार कोणें विरोध केलो बरोबर काय ना, पण मागीर तितून कळ्ळें तेका की आमी आमचें कर्तव्य आसा लोकांक वाचोवपाचें, आनी त्या प्रमाणे तेणें मागीर एग्री जावन हांगसर कोविडाचे पेशंट दवरले आनी जवळ जवळ 300 पेशंट बरे जावन गेले. 3000 पण 3000 लोक हांगसर बरे जाले. 3000 लोक तेंची फॅमिली तुमकां सगळ्यांक डॉक्टरांक नर्सीस सगळे स्टाफाक तेंची सदांच तुमचे हें आसतलें, हें देख आसतली की तुमी तेंचे उपकार आसतले तुज्या तुमच्या सगळ्यांच्या की तेंची फॅमिलीची मनशाक तेंची जीव वाचयलो म्हणून. पण हें सगळें काम तुमच्या खातीर बरें घडलें. आनी त्याच बरोबर तुमकां जे आयज आमी पळयला जशे डायरेक्टर म्हळ्यार पूण मेन म्हणजे आमचो मिनिस्टर तुमी जाणात कुट चूक करून वयता. आमचो एज अ मिनिस्टर तेणी इतले फास्ट हें घेतलें, क्वीक घेतलें, आनी तो सुद्दां आयज इवन ताका थंडी जाली ना ती कितें तरी जालें तरी सुद्दां आयलो, तरी सुद्दां तो हांगसर आज आयलो. कित्याक ते तुमी जे उपकार केले गोंयच्या लोकांचेर ते तुमचे आभार मानपाक, तुमचे उपकार मानपाक तो हांगसर आयिल्लो आसा. मडगांव गेला, तिसका उजगांव गेला आनी हांगा फोंड्या आयला. म्हणजे जे उपकार तुमचे आज आमी कोण विसरूंक शकना. जे तुमी जे तुमचे रिस्क घेतल्या, डॉक्टरांनी घेतल्या, नर्सींनी घेतल्या, बाकी स्टाफान घेतल्या सगळ्यांनी, आनी बऱ्यांनी बरें काम केलें म्हणजे आमचे ब्रदर कोवळेकार तेंच्यानी टेक्निकल टिमीन बरें केलें. जवळ जवळ 90,000 आम्ही जो वापर केलो त्याचो आमकां फायदो जाल्लो आसा. त्याच बरोबर आम्ही IL-6 आणि डी डायमरचे टेस्ट तुमकां आतां सांगता. IL-6 आणि डी डायमराचो ग्राफ पळयल्यारूच म्हाका म्हाजे स्वताचे वडील आई वडील जेन्ना तांकां कोविड जाल्ले तांकां आमी गोवा मेडिकल कॉलेजांत एडमीट केल्ले आनी त्या प्रायवेट हॉस्पिटलांत घालूंक ना. म्हाका जर म्हाज्या इन्स्टिट्यूशनान म्हाका विश्वास आसा, म्हाज्या डॉक्टरान म्हाका विश्वास आसा, तर म्हाका म्हाज्या आई वडिलांक त्याच हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट दिवपाची गरज आसा. ते थंय आशिल्ले, तांकां थंय रेमडेसिवीर दिले गेले. त्याच बरोबर तेन्ना तो डॉक्टर एक आशिल्लो जो मॉनिटर करतालो कोविड प्रोटोकॉल, तेणी सांगलें की IL-6 आणि डी डायमर आनी बाकीचे लॅब टेस्ट करपाची गरज आसा इन एवरी 72 hours फॉर द फर्स्ट 10 days एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ अदर कोमॉर्बिडिटीज एंड बिकॉज ऑफ एज. मागीर आमी कितें केलें की गोवा मेडिकल कॉलेजान आमकां गरजेचें कितें आशिल्लें, भायले लोक येताले ते रक्त व्हरपाक. 3,500 रुपये एक टेस्ट. ताबडतोब 24 वरां भितर टिनाक हांवें रिक्वेस्ट केलें की तुमी ताबडतोब मिटींग घ्या, हें बंद जावंक जाय. जे ट्रिटमेंट म्हाज्या आई वडिलांक दिल्ले गेला तेच ट्रिटमेंट गोंयच्या जनतेच्या प्रत्येक मनशाक गावंक जाय, तरच आमी तो सायटोकीन स्टॉर्म ओवरकम करूं शकता. कारण IL-6 आणि डी डायमरचो ग्राफ कसो वयता त्या आदाराचेर आमकां कळटा की बाबा आमी खंयच्या दिशेन वयता. फक्त सिटी स्कॅन केले म्हणून जायना. सिटी स्कॅन आनी ते दोन्ही कॉम्बिनेशन एक आसता आनी ते करून आमी लोकांचें जीवन आमी वाचूं शकता. तुम्ही स्पेशलिस्ट फिजिशियन आसा, तुमकां खबर आहा की कोविड एक जालेच, ते कोविडा नंतर बी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कितले जाता ते तुमकां खबर आहा. आनी म्हणूनच आमकां एक वेगळ्या दृश्टिकोनान फुडें वचूंक जाय. ह्या राज्यान आमी कितें करता हे फक्त आमचें जीवन लोकांचें वाचोवपाक जे करपाक जाय ते करपाचो आमी प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा. आयज आमी एक तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलोच, म्हाजे सारको मनीस हांव म्हणना हांवें कितें व्हडलें केलां, पूण देवाचे आशिर्वाद असल्या कारणान म्हाका ती संदी गावली तुमची सेवा करपाक, लोकांची सेवा करपाक. कोविड वॉर्डान गेले ना जाल्यार कशें कळटलें कितें चल्लां तें. एडमिनिस्ट्रेशन आहा जाल्यार बेश्टें एअर कंडिशन ऑफिसान बसून एडमिनिस्ट्रेशन करूं शकना आमी. आमकां स्वता वचून पळोवचें पडटा की कोविड वॉर्डान कितें चल्लां, कोण कितें करता, कशें कितें कमी आहा, तर आमी ते योग्य गोष्टी करूं शकता. आमचे नर्सीस, आमचे सगळे आमचो स्टाफ, पेरिफेरल स्टाफ आमकां भरपूर आमकां सद्या तेंचे गावले. डॉक्टरचे गावले, पूण त्याच बरोबर इतलो लोड आशिल्लो केन्ना डॉक्टरची परिस्थिती आशिल्ली जितून एक वेगळे तांकां एक प्रेशर इतलो वाडलो की मेंटल ब्रेकडावन. कारण दे हॅड टू डील विथ द फॅमिलीज मानपाक तयार नाशिल्ले की बाबा आपलो पेशंट सिरियस आहा. कोणाक खबर ना की आमचे कडेन एका काळी एका टायमा आमचे कडेन कमीत कमी 180 पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेजान एडमीट आशिल्ले विथ 25 सिटीज कोड. तुम्ही म्हाका सांगा, लेट आयिल्ले पेशंट्स डिले ऑफ मोर देन 1 week to 10 days. आणि एकदा 25 चे पावलो तुमकां खबर आहा कितें परिस्थिती ते पेशंटाची जाता. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, आमकां सगळ्यांक तुमचो अभिमान, आमकां सगळ्यांक एक वेगळे तरेचे एप्रिसिएशन करपाक म्हणून आयज बाब रवी नायक आनी
त्यांनी बी गोवा राज्य चलयल्लें आसा, तांकां खबर आहा. तेंच्या पेक्षा हांव वयान खूब ल्हान आहा. ते आनी म्हाजे वडील बरे खूब वर्सां काडल्या राजकारणांत. आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जेच्या खातीर आमकां त्यांनी कोविड वॅक्सिनेशनाचे टोटल पूर्ण जबाबदारी घेतली आनी प्रत्येक राज्याक आपूण वॅक्सिनेशन प्रोवायड करतलो म्हणून म्हणजे विशय सोंपलो. आनी 18 to 44 जे पॉप्युलेशन आशिल्ले तांकां दिसलें की केन्नाच आपले वॅक्सिनेशन पोर्टल ओपन केले, पोर्टल बंद जाताले बेगीन, कारण लोक ताबडतोब ते फिलअप करताले. म्हणून हे वॅक्सिनेशन अवेलेबिलिटी 100% वॅक्सिनेशन जे प्रधानमंत्री म्हणटात हे अत्यंत गरजेची गोष्ट. हांगा ज्या ऑडियन्सान जे तुम्ही सगळे बसल्या, तुमच्या घरातले पयलीं लोकांक सगळ्यांक वॅक्सिनेशन करून घेवपाची गरज आसा. आमी प्रोपगेट करता, सांगता लोकांक की वॅक्सिनेशन घेवंक जाय, पण तुम्ही सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन आनी मिडिया बी विनंती करता की मिडियाचो सगळ्यात व्हडलो रोल आहा. वॅक्सिनेशन एकदम सेफ आहा. वॅक्सिनेशन घेतल्यार तर आमी योग्य तरेन पॅन्डेमीक 3 काय वेव्ह 3 म्हाका खबर ना, कोणूच एक्सपर्ट सांगू शकना. कोणूच एक्सपर्ट सांगू शकना की वेव्ह 3 कसो येतलो, कितें जातलें, कोण सांगू शकना. पूण त्याची तयारी आमकां करपाक जाय, मनस्थिती तशी आसूंक जाय. आनी तयारी करपाक आमकां एक वेगळ्या तरेची मनस्थिती करून आमकां लोकांक वॅक्सिनेशन मॅक्झिमम करपाची गरज आसा. When I came here in the month of August 2020, when we started COVID last year. In the month of January, we started the surveillance at the airport, screening the international passengers. Night time we went there, we set up the booth, we started screening our foreign travelers who were coming to Goa by international flights. Late night, the whole night we worked at the Navali airport, and we started on 15th of Jan 2020. And since then, we started our work, expanding our infrastructure, expanding our facilities. And I still remember in the month of August, Dr. Vikas was here when we got a directive that we should convert this hospital into a COVID hospital. So I talked to Dr. Vikas, and then there was a lot of hesitancy, there was a lot of resistance, and Dr. Vikas phoned me and said, "I go here, sir. Look, 100 people came here, and I came here. Dr. Vikas was there, Dr. Gita was there, and we tried to explain the people. There was a lot of resistance at that time. But then we shifted the patients. We started converting this in the COVID hospital. We shifted our center to Dilasa for 3-4 months. So there was a lot of hesitancy that time. But then gradually the people in Ponda realized that the COVID hospital in Ponda has helped them a lot. This SDH Ponda and Primary Health Center Ponda की तेणी आमचे नाव दवरले फोंडेकार म्हणून. Usually somebody is introduced as Gano Kokila, Swara Samratni bhi, आणि जेन्ना ती पद म्हणतात तेन्ना भलत्याच सुरान गाता आणि सगळे विचको जाता. But as the singer who welcomed us and sang a song for us, तिका गाणं कोकिळा म्हटली आमच्या SDH पोंडाची, आणि तिने खरीच कोकिळे सारखे गाण गायलें. आमचे अंत्रुज महालाचे आमचे सगळ्याचे नाव दवरलें. दिस इज वन मार्क ऑफ आमच्या फोंडेकारांचो की जे आमी उलयतात ते आमी करून दाखयतात. सो वी शूड ऑल बी प्राऊड ऑफ दॅट. आज आम्ही हांगा जमल्यात टू फेलिसिटेट ऑल अवर हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, टू एप्रिशिएट देम. एंड द क्वेश्चन कम्स की वाय एप्रिशिएट? ही तर आमची नोकरी, ही तर आमची जॉब, वी आर पेड फॉर दिस. But the difference between the job that other people do and what we have done for last 1.5 years is that we have taken risk of our life. आमच्या फॅमिलीक आमी रिस्कान दवरले, आमच्या स्वताचे आमी लायफ रिस्कान घातले. मेनी ऑफ अस हॅव सफर्ड फ्रॉम कोविड, वी रिकवर्ड and we joined back. This is the ultimate sacrifice. I'll compare this sacrifice to the army that is defending our borders. Nothing less than this. So the point is now we are working for 1.5 years continuously. From 16th Jan we have started a vaccination campaign also. And itle काम करता as human beings naturally we tend to get fatigued. आमका पुरो जाता, we get burnt out. And this is the time when we need a tap on our back. आमका encouragement जाय आसता. And the whole idea of our Honorable Health Minister to come places to places is to encourage everybody.
See, if we want to control the pandemic, we have to have good infrastructure, we have to have beds, we have to have oxygen, and most importantly, we have to have motivated, dedicated staff. Whatever possible, sir, and everyone is smiling face. Nobody is afraid of this pandemic, sir. Whether we have the first wave, second wave, even the third wave comes, we are ready. We are ready for all this. Sir, you are hearing me. So we are ready for the third wave, sir. Under your guidance, we are not afraid. I thank you once again, sir. You have come and you have taken so much pains in coming here, not only here, all over, and it's a proud moment for us because what we need is some pat behind. Huh? That's what. And whom we don't get, at least you.